गोयात जमनी बळकावपाची लँड ग्रॅबाची प्रकरणां बरीच गाजताली। तेन्ना प्रमोद सावंत सरकारान एसआयटीची नेमणूक केली आणि त्यो केशी नोंद करपाक सुरवात केली। एसआयटीन लागीं 44 केसी नोंद केल्या उपरांत सरकारान आदलो जस्टिस व्ही.के. जाधव हेचो वन मॅन आयोगाची स्थापणूक केली आणि त्या आयोगान सरकारान त्या केसी विशीं स्टडी करून रिपोर्ट दिला। त्या आयोगान रिपोर्ट कितें दिला तातूंत कितें शिफारशी आसात ते पळोवया। गोयात जमनी बळकावपाची प्रकरणां वाडिल्ल्यान गोंयकारांच्या कपालाक आठयो। लाखांनी चौखण मीटर जमीन डॉक्युमेंट फॉर्ज करून बळकावपाची प्रकरणांची चौकशी करपाक 16 जून 2022 वर्सा प्रमोद सावंत सरकारान एसआयटीची नेमणूक केल्ली। एसआयटीन 44 जमनी बळकावपाच्यो केशी नोंद करून कांय जाणांक अटकूय केल्ली। उपरांत 9 सप्टेंबर 2022 वर्सा सरकारान आदलो जस्टिस व्ही.के. जाधव वन मॅन आयोगाची नेमणूक केली। एसआयटीन नोंद केल्ल्या केशींचो अभ्यास करून फुडें केशी कशो तडीक लावच्यो हाचेर सरकाराक शिफारस करपाक आयोगाची नेमणूक केल्ली। स्टाफ, सुवात आणि हेर सरकारी सुविधांचो उणावाक लागून आयोगाचें काम सुरू जावपाक कळाव। आयोगान 18 जानेर 2023 दिसा सावन कामाक सुरवात केली। आयोगान चौकशी करून सरकाराक शिफारसी दिल्यात। जमनी बळकावपाच्या प्रकरणांची मॉडस ऑपरेंडी कशी आशिल्ली ते रिपोर्टात सविस्तर दिला। रिपोर्टात घाला ती जमीन बळकावपाची मॉडस ऑपरेंडी अशी। फामिलीत जाणटी आणि एकटोच आसा अशा लोकांच्यो प्रॉपर्टी टार्गेट केल्यो। कांय जाणांच्यो फामिली भायर आशिल्ल्याचे पळोवन तांच्योय प्रॉपर्टी टार्गेट। फामिली विशीं पयलीं पुराय म्हायती एकठांय केली। आर्कायव्स खात्यांतल्यान पोर्तुगेज तेंपावेले डॉक्युमेंट घेतले। इंग्लिशेंत ट्रान्सलेट करतना नांवां दुसरीच घाली। आदवोगातांक धरून फॉर्ज डॉक्युमेंटांचेर नोटरी म्युटेशनां करून घेतली। लाखांनी चौखण मीटर जमनीचे फॉर्ज डॉक्युमेंट नांवार केल्या उपरांत एकूच जमीन खूप जाणांक विकून तोपयो घाल्यो। सरकारी खात्यांनी आशिल्ल्या फायलींची कांय पानां पिंजून फॉर्ज डॉक्युमेंट भितर घुसयले। आदलो जस्टिस व्ही.के. जाधव आयोगान सरकारी खात्यांतल्यो कांय चुको आपल्या रिपोर्टात दाखोवन दिल्यात। आर्कायव्ज आणि आर्किओलॉजी खात्यान सीसीटीव्ही कॅमेरा ना। पोर्तुगेज तेंपावेल्या डॉक्युमेंटाचे ऑडिट जायना। इतल्या सगळ्या डॉक्युमेंटाचे ऑडिट करप शक्य ना म्हणून खात्यान आपली बाजू मांडल्या। खात्यात पोर्तुगीज भाषेचे ज्ञान आशिल्ले स्टाफ ना। खंयचो स्टाफ केन्ना खंयच्या सेक्शनात वता ताचो रजिस्टर खात्यान केल्लो ना। आयोगान सरकाराक कांय सुचोवण्यो दिल्यात त्यो अश्यो। सरकारान लँड ग्रॅब आणि लँड ग्रॅबर हाचे डेफिनेशन दिवंक नाशिल्ले। पुलिसांनी नोंद केल्ल्यो 5 केशी लँड ग्रॅबा खाला येनात अशें सांगून त्यो परत पुलीस स्टेशनाक धाडिल्ल्यो। 5 केशी म्हापसा पुलीस स्टेशनाच्यो। आयोगान चौकशी हातात घेवन दुबावितांक चौकशेक हाजर रावपाक समन्स काडिल्ले, मात एकलोय आयोगा मुखार चौकशेक आयलो ना। कांय जाणांच्या आदवोगातांनी लेखी स्टेटमेंट दिले। लोकांच्यो बळकायिल्ल्यो जमनी सरकारान परत जांच्यो तांकां दिवच्यो। कोणाच्योच न्ही त्यो जमनी सरकारान ताब्यात घेवं येतात। सरकारान लँड ग्रॅबाची प्रकरणां आडावपाक लागून खासा कायदो हाडचो। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार कसलोच राजकीय वा ब्युरोक्रेट्सांचो दबाव नासतना प्रकरणांची चौकशी जावची। प्रकरणांनी आडकल्ल्या सगळ्यांचेर योग्य ती कारवाय जावची। कांय नोटरी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांची नांवां आयोगान रिपोर्टात घाल्यात। सरकारी फायलींनी घुसयल्ले फॉर्ज डॉक्युमेंट सोदून ते भायर काडचे। आयोगान दिल्ल्या शिफारसींतल्यो कितल्यो शिफारसी सरकार चालीक लायता ताचेर मात एसआयटीच्या कामाचेर रिपोर्ट काड। आयोगान आपल्या रिपोर्टात सरकाराक कांय शिफारसी दिल्ल्यो। तातूंतली एक शिफारस आशिल्ली ती म्हटल्यार की फास्ट ट्रॅक कोर्टाची नेमणूक करची आणि सगळ्यो केशी निकालान काडच्यो। आता सरकारान कोर्टाक बरयला की फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्पेशल नेमणूक जावची आणि तो कोर्ट त्या कोर्टा अंडर सगळ्यो केशी निकालान येवच्यो अशें सरकारान बरयला। दुसरी गजाल एक महत्वाची म्हटल्यार आर्कायव्स खात्यान अशी सुचोवणी दिल्ली की तांच्यांनी आर्कायव्स खात्यांचे कॅमेरा नासले त्या जाग्यार आता कॅमेराय बसयल्यात आणि आर्कायव्स खात्यात जो स्टाफ खंयच्यान खंय वयतालो, आर्कायव्स खात्यात कोण येतालो, केन्ना वयतालो, थंय थोडे रेस्ट्रिक्शन्स आयल्यात। आता जेन्ना सरकाराची कामगिरी आणि सरकाराक दिल्ले शिफारसी कितले सरकार चालीक लायता आणि ह्यो शिफारसी चालीक लायल्या उपरांतूच एसआयटीचो जो लँड ग्रॅबाच्या भितूर जे एसआयटीची नेमणूक केल्ली आणि ताच्या उपरांत आदलो जस्टिस व्ही.के. जाधव हाणें दिला रिपोर्ट, ताची सगळ्याची कितें काम जालां ताचे सगळ्याचे आउटपुट ताचेर दाखयले। स्टुडंटा खातीर ज्ञानेश्वर परब।